नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। दक्षिणेत 18 वरां वयर कर्नाटकाची वीज पुरवण बंद। गोयच्या अधिकार क्षेत्रांत येना व्यवस्था। उत्तरेंतल्यान वीज पुरवण प्रकल्पाक लोकांनी विरोध करचो न्ही, मंत्र्यांचो उलो। पावस वादळान वीज पुरवण हाल्ली। गोयात प्रशासकीय उलथापालथ। 40 ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो जाता बदल्यो। मायकल मरळकर, प्रसन्न आचार्य, निखिल देसाय, विकास गावणेकार सगळ्यांच्यो येता ट्रान्सफरी। जीएमसीत दुयेंतीक आता 5 स्टार जेवण। दुयेंसा प्रमाण जेवणाचो मेन्यू पुराय। देशांत सोडेक्सोची सर्व्हिस घेवपी जीएमसी पयले सरकारी हॉस्पिटल। आरोग्य मंत्र्यांचो फुडाकार। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जायना तो मेरेन उद्देगीक वसणुकांनी प्लॉट वाटप ना म्हणटा नवो मंत्री विश्वजीत राणे। इंडस्ट्रियल आयडीसी कायद्यांत खंय जाय दुरुस्ती। नेत्रावळीचो आरएफओ जॉन फर्नांडीस निलंबित। वेल्ल्या नेत्रावळी शेकड्यांनी माडयो मारल्यो म्हण जाल्लो बोवाळ। आरएफओक निलंबित करचो म्हण मागताले थळावे। विजयान दिल्लें उतर। अध्यक्ष अमित शहा गृहमंत्री केल्या उपरांत बीजेपीत नव्या अध्यक्षाचो सोद। दिल्लीत राज्यांचे संघटन मंत्री प्रदेशाध्यक्षांची बसका। गोंयांतय 3 म्हयन्यांत नवो अध्यक्ष। कोस्टगार्डान एकल्याक केलो साल्वार। काबदर राम उफेल्ल्या दर्यांतल्यान वयर काडलो तो भारतीय लष्कराचो अंबालाचो स्टाफ लेफ्टनंट शिवम ट्युरिस्ट म्हण आयिल्लो गोंयांत। आणि अल्टिमेट टेबल टेनिस लिगांत श्रीनिवास धेंपोचो गोवा चॅलेंजर्स। अणभवी आणि युवा प्लेयरांची जाल्ल्या खडेगांठ टीम। कर्नाटकांतल्यान वीज पुरवण बंद जाल्ल्यान दक्षिण गोंयांत फाटली सुमार 18 वरां परस मायज जाली पावर सप्लाय ना। मेंटेनन्स गोयच्या हातांत ना। पर्यायी व्यवस्था उत्तरेंतल्यान। 90 मेजर बिगाडांतले 83 बिगाड खंय कर्नाटका वटेन। गोंय थंय कांयच करपाक शकना म्हण वीज मंत्री काब्राल मिडिया कडेन उलयलो। सरकाराचे 24 वरां अखंडीत वीज पुरवणेचें मिशन। लोकांनी टावर आनी केबलिंगाच्या कामां आड येवचें न्हय म्हण उलो। पावस वादळांत वीज पुरवणेची हालत जाल्या। It is a 80 kilometer stretch. In that 40 kilometers, almost 40 kilometers is maintained by Karnataka and remaining 40 is maintained by Goa. 90 major interruptions in the southern grid, म्हणजे काहीतरी साऊथाक 80 to 85, म्हणजे 83 to be specific, were from Karnataka section and remaining was from the Goa section. Karnataka section जेन्ना ते हे जाता, we are not supposed to ते असो रिपेर करपाक आमचे जायना। आमचे सेक्शन ते आमकां दिल्लें आसा ते 40 किलोमीटर सेक्शन which is maintained 18 kilometers is maintained by Ponda division 3 and 22 by division 12 in Sheldon is what is being maintained. एक डिसिजन घेतला म्हणजे चीफ मिनिस्टरान हांवें डिसिजन घेतला की we will divert available power which is available for us in the northern grid. We will divert in the next 15 days. We are trying to make a mechanism. Hopefully, power जर we get a little dry spell, 15 दिवसां भितर we will divert the entire power of South Goa to the northern grid, which is available. Underground cabling of 11 kV and 33 kV to stabilize the power systems in Goa. It is not going to happen overnight, but in a phased manner, which we are going to start tendering from the coming week itself. And over a period of next 2 months, you will see a lot of tenders being floated where आमचो जो Honorable Chief Minister has assured that all financial कितें जाय आपण दितलो कित्याक गोंयचे आमचे म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदता फक्त इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वा निलेश काब्राल पावर मिनिस्टर जाला म्हणून कामां करूंक शकना गोंयचो सपोर्ट ना हजारांनी किलोमिटराचे पयस लायट येता आमकां हजारांनी किलोमिटर पयस आनी जेन्ना घरा कडेन पावता 2 किलोमिटराचे 50 मिटराचे आनी 4 किलोमिटराचे लोक बंद करता सो हांव लोकां कडेन मागता की असली गोष्टी ना करता let us focus on giving power 24 hours.
गोयात प्रशासकीय उलथापालथ जाता मुख्यमंत्र्यान 40 ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची ट्रान्सफर पास केल्या म्हण कळटा. सुत्रांनी सांगला ते प्रमाण एडिशनल पर्सनल सचिव मरळकराक जीपाड संचालक केला. अतिरिक्त अर्थ सचिव मायकल, उद्देग संचालक आणि कदंबाचो एमडी निखिल देसाई, जीटीडीसी एमडी प्रसन्न आचार्य, दक्षिणेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विकास गावणेकार अतिरिक्त अर्थ सचिव जाल्यार राजन सातार्डेकराक ट्रान्सपोर्ट संचालक करतात. 28 सिनियर स्केल ऑफिसरांच्यो आणि 12 ऑन प्रमोशन अशो 40 अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी तयार आसात म्हणून सरकारी सुत्राकडच्यान माहिती मेळ्ळ्या. ट्रान्सफरी अशो आसूं येतात: मायकल डिसोजा, उद्देग संचालक आणि कदंबाचो एमडी, विकास गावणेकार अतिरिक्त अर्थ सचिव, यतींद्र मरळकार जीपार्डाचो संचालक आणि पर्सनल सचिव म्हणून अतिरिक्त ताबो, मिनिन डिसोजा समाज कल्याणाचो संचालक, वीरेश आल्लेकार कला आणि संस्कृतीचो संचालक, निखिल देसायाक जीटीडीसीचो एमडी, आशितोष आपटे खण संचालक, प्रसन्न आचार्य दक्षिणेचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी, गुरुदास पिरळणकार पंचायत संचालक, डेरिक नेटो वीज संचालक, व्ही.पी. डांगी ESGचो सीओ आणि नुस्तेमारी संचालक म्हणून अतिरिक्त ताबो, राजन सातार्डेकार येरादारी संचालक, नारायण गाड माहिती आणि प्रसिद्धी संचालक, वर्षा नाईक शिक्षण संचालक, गौरीश कुर्टीकार जोड सचिव GAD, ब्रिजेश मणेरीकार IT संचालक. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण प्रमोशन जाल्ल्या अधिकाऱ्यांची लिस्ट अशी आसूं येता: सगुण वेळीप अतिरिक्त जिल्लोधिकारी फोंडा, महादेव आरोंदेकार स्टेट रजिस्ट्रार नोटरी आणि हरीश आडकोणकार सहकार निबंधक. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. GMC दुयेंतीक आतां घरच्यान जेवण हाडप ना, तांकां 5 स्टार दर्जाचे जेवण दितले म्हण आरोग्य मंत्री उलयला. ब्रेस्तारा GMCत सोडॅक्सो कॅटरिंग सुरू जालें. दुयेंतीक सोडॅक्सोची 5 स्टार सेवा घेवपी पुराय देशांत GMC खंय पयलें सरकारी हॉस्पिटल. GMCच्या जेवणाचेर वर्साक सरकाराचे सुमार 14 कोटी वताले. आतां आनीक 1.5 कोटीच वाडटले म्हण विश्वजीत सांगता. दुयेंतीक खंय दुयेंसा प्रमाण जेवण. श्री मनोहर पर्रीकर यांचे खरेंच आभारी आहात. त्यांची आयज याद येता, कित्याक त्यांच्या माध्यमांतल्यानूच ही फायल सोडॅक्सोची फुडें गेल्ली. हांव आयज गोंयचे जनतेक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की ते जेन्ना लास्ट ते गोवा मेडिकल कॉलेजान आयिल्ले तेन्ना ते म्हाजे कडेन चर्चा करून ती फायल आपूण क्लियर करून तुका दिता म्हणून तेंचे अशी आमची चर्चा जाल्ली. Today, Sodexo is not only going to be a game changer, we are also going to provide in all the hostels of the students, we are going to provide quality nutrition. जे इंटरनॅशनल स्टँडर्डचे जेवण आहा ते आयज आमी आमच्या पेशंटाक दिवपाचो आमी पावल आमी घेतला. गोवा इज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू हॅव अ टाय-अप, गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन टू हॅव अ टाय-अप विथ Sodexo. Also, second thing is why people used to get food from out, because they were not happy with the food that was served in Goa Medical College. As the result of which, when I became minister this time, I thought that it is very important for us to see that we give quality food much better than the private sector gives, because nutrition is directly correlated to the recovery of the patient. Hence, we thought this is a dream project for us. This is a soft launch today. So the menu and the food which is being served by Sodexo would be strictly as per dietitian's recommendation based on patient's clinical condition. So we will have a rotational menu where the patient will get different variety of food, but the calorific value and the nutrition part would be decided by the dietitian. So you will be supplying kanji also if If dietitian recommends, we will definitely supply. इंडस्ट्रियल पॉलिसी जायना तो मेरून उद्देगीक वस्तुकांनी प्लॉटांचे वाटप जावचे ना म्हण उद्देग आणि वाणिज्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. उद्देगीक आणि IDC कायद्यांत दुरुस्ती जाय म्हणूनय तो उलयला. विश्वजीत सध्या खंय उद्देगां खातीर केंद्राच्या प्रोत्साहन स्किमीचो अभ्यास करता. त्यो वापरून गोंयच्या उद्देगांक नव्यो स्किमी हाडपाची गजाल विश्वजीत उलयला. जोपर्यंत इंडस्ट्रियल पॉलिसी येना तोपर्यंत अलॉटमेंट ऑफ लँड शुड बी फ्रोझन. आमकां आतां ते IDCक मागल्यार IDCक हांवें बरयलां थ्रू सेक्रेटरी की आमकां लँड बँकची टोटल डिटेल दियात. आमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेश्टी नांवा खातीर हाडची ना, जे इम्प्लिमेंटेबल आहा
जे क्लस्टर्स जे आहा इंडस्ट्रीच्यो जे केंद्र सरकाराचे प्रायोरिटी एरियाज आहा हे कशे आमी एडिशनल कसं आमी कशे लोकांक अट्रॅक्ट करूं शकता तेजेर आमचो चड लक्ष आसूंक जाय. आनी दुसरी गोश्ट एमेंडमेंट्स जायत्यो एमेंडमेंट्स म्हाका अशे करचे काय म्हाजे हांव फाटी लागला. मेन म्हणजे इंडस्ट्रीक आमी जेन्ना सबसिडी दिता जमीन दिता तेन्नाच आमकां कांय कंडिशन घालचे पडटले. जमीन जर स्टेट गव्हर्मेंटची घेतल्यार तांकां कितें पॉलिसी आसूंक जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टीचेर चर्चा करपाची गरज आहा. बाकीच्या राज्यां परस खंय गोंय फुडें आसूंक जाय. See, this word tax holiday can be interpreted in. That's why I said, what is the benefit that is being given by the government of India for clusters? So we have to understand what is the benefit being given. Out of that, at the level of the state, what additional benefit you can give? Because you have to be more attractive than other states. विश्वजीत गुळेली इंडस्ट्रियल इस्टेट करूंक सोदता. आता माझ्या सारको मनीस गुळेली इंडस्ट्रियल इस्टेट माझे एक स्वप्न आशिल्लें ते ताबडतोब आता फायल मूव करतलो. म्हणजे IDCक ते हे करपाक म्हणजे आमी इंडस्ट्रियल इस्टेट थंय हाडपाक. महाराष्ट्रा प्रमाण वॉर रूम संकल्पनाय ताचे तकलेंत घोळटा. हांवें मुख्यमंत्रीक सांगलां की हांव ते पोर्टफोलियो मातसो स्टडी करून तुमचे कडेन येवन प्रेझेंटेशन करता की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इज कॅनॉट बिकम अ पोस्ट बॉक्स. आय एम गोइंग टू रिवायव द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री. वॉर रूम कन्सेप्ट हांवें ऑलरेडी केला. 4 भुरगे हांवें घेतल्या अँड दीज पीपल वील बी हेल्पिंग अस गिविंग दे वर्क विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सो फॉर 2-3 years. So basically every minister must have this concept of war room so that we are able to get fresh ideas. We are able to go and हांव वचून पियुष गोयल जे माझे बरे मित्र आहा त्यांचे कडेन चर्चा करून हे सगळ्यो गोष्टी मुख्यमंत्रीक लास्टाक प्रेझेंट करून मागीर मुख्यमंत्री निर्णय घेतले की बाबा हांवें कितें प्रेझेंट केला ते कितपत ते आमी IPBचे थ्रू आमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कशें फॉर्म्युलेट करता. एक तुमकां प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज दिल्ली चल्लो. 15 जूनाक नीती आयोगाच्या बसकेक तो दिल्ली वता. थंय तो गोंयचो मायनिंगाचो आनी हेर इश्यू घेवन केंद्रीय खण मंत्री, पर्यावरण मंत्री आनी HRD मंत्र्यांक मेळटलो. 14 ते 16 जून मेरेन मुख्यमंत्री गोंयकारांक उपलब्ध आसचो ना. अस्नोडा उदका पुरवण प्लांटाक बुधवारा मध्यानराती 1 सावन पावर सप्लाय नाशिल्ल्यान ब्रेस्तारा दीसभर बार्देस तालुका आनी दिवचल तालुक्यांतल्या कांय वाठारांत उदका पुरवण बंद पडिल्ली. 33 kV पावर सप्लाय लायनीत बिगाड जाल्लो. लायटीचे खाते फ्लॉटाचेर राती सावन काम करताले. ब्रेस्तारा 2 सुमार काम सोंपले. राती म्हणसर उदकाचो सप्लाय खंय सुरू. अस्नोडा उदका पुरवण प्लांटार बुधवारा राती 1 पावर सप्लाय बंद जालो आनी बार्देस दिवचलेचे नळ दीसभर सुके. 33 kV मेन पावर सप्लाय लायनीत राती सुमार 1 बिगाड जाल्ल्यान वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची लायट गेल्ली. लायटीच्या खात्यान पावर सप्लायाचे काम ब्रेस्तारा दनपारां 2 सोंपयले. मात उदका सप्लाय सुरू जावंक रात जाली. अस्नोडा प्लांट बंद पडिल्ल्यान कळंगूट, साळगांव, पर्वरे, म्हापशा, कोलवाळे, थिवी बरोबरच पुराय बार्देस तालुक्यांत उदक बंद जाल्ले. दिवचले, साळ आनी पिर्ना वाठारांतूय उदक नाशिल्ले. अस्नोडा प्लांटांतल्यान उदका पुरवण सुरू जावंक रात जाली. तरी ह्या बिगाडाच्या फाटभुंयेर ब्रेस्तारा 13 आनी 14 जूनाक बार्देस आनी दिवचल तालुक्याचे कांय वाठारांत उदका पुरवण मर्यादीत आसतली म्हूण PWDन कळवणी जारी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ब्रेस्तारा कोस्ट गार्डान एकल्याक बुट्टना साल्वार केलो. कोस्ट गार्डाच्या हेलिकॉप्टरान काबदराम उफेल्ल्या दर्यांत एकल्याक बुट्टना वाचयलो. रेस्क्यू ऑपरेशनाचो कोस्ट गार्डान व्हिडिओ रिलीज केला. रेस्क्यू ऑपरेशनाचेर कोस्ट गार्डान मिडिया परिशदूय घेतली. दर्यांत बुडटालो तो भारतीय लश्कराच्या अंबला युनिटाचो इंजिनियरिंग स्टाफ लेफ्टनंट शिवम. तो खंय ट्युरिस्ट म्हूण आयिल्लो. from the police authorities at around 1330 hours, and within no time, within you can say about 5 minutes, our chopper was in the air, and within 10 minutes the chopper was able to retrieve that person from the sea. Nowadays we all know the sea is very rough, especially after the cyclone which has gone Vayu, but the after effects of this monsoon are still there. So my request to all people is to not to go near to the sea nowadays, because the sea is very rough. The sea will take you, you'll not come to know when you have gone to the sea.
and one, it is very difficult to swim nowadays. One of our helicopter in this adverse sea condition has saved life of one person. Every life is very important to us. The person which has been saved, he belongs to army. He's an army officer. And his unit is engineers at Ambala. हम immediately launch हो गए to recover the precious life of one person. जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हमने देखा कि that person was waving hand, he was asking for help, assistance. हमने immediately उसको अपने ड्राइवर की सहायता से उसे हेलीकॉप्टर में लिया, बेस में लेके आए और मेडिकल असिस्टेंस फर्स्ट एड देने के बाद उसे जो नियरेस्ट हमारा हॉस्पिटल है उसमें जीवंती में शिफ्ट किया गया. काँग्रेसीचे आमदार बीजेपी कडेन वचूंक नात. बीजेपीच काँग्रेसीच्या आमदारांक वडूंक सोदता. काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकाराचो आरोप. बीजेपीचेर सध्या लोकांचो विश्वास ना. तांच्या स्वताच्या कार्यकर्त्यांचो सुद्धा तांचेर विश्वास ना. विनय तेंडुलकरान खंय फट उलोवन स्वताक एक्सपोज केला. काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीत येवंक सोदता म्हण विनय उलयल्लो. 10 आमदार वचपाचो हो प्रश्न एक म्हणजे एकूच ना, शक्यूच ना. आमी आमचे सगळ्या आमदारां कडेन उलयले. आमचे खंयचेच आमदारान हें प्रपोजल कोणा कडेन डिस्कसूच केलें ना. ऑन द कॉन्ट्री बीजेपी ट्राय करताले. बीजेपी हे 10 हेजे ट्राय करताले आनी तेंगेलें प्रपोजल फेल जालें आसतलें. सो ह्या हितूंतल्यानूच विनय तेंडुलकर स्वताकूच आपूण फट सांगता ही एक्सपोज करता. आनी विनय तेंडुलकराचेर तर लोकांचो आनी तांच्या कार्यकर्त्यांचो सुद्दां विश्वास ना. कारण गेले त्या फावटी जेन्ना 2 आमदार काँग्रेसचे तेणी फोडले तेन्ना दोनूय कडले कार्यकर्त्यांक विचारतात येदो आमदार येतले काय म्हणून तो तांकां सांगता ना. फॉर्म्युलिनाचेर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे चावला तो पळयल्यार खंय काँग्रेसीन एक्सपोज केल्लो कारभार ताका बरोच कत्र गेला. ज्या तरेन हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे रिएक्ट जालो, जी फ्रस्ट्रेशन तितूंतल्यान दिसताली, जी तेंची फेलियर्स गेल्या 1 वर्साक एक्सपोज केली आमी की तेंच्यो त्यो लॅब येतल्यो रोखड्योच, इंटरनॅशनल स्टँडर्डाच्यो लॅब येतल्यो. जो आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हाणें मडगांवाक इनॉग्रेट केल्ली जानेवारी, ती थंय ना. हेणी सांगलेली एक बरी सामकी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाची लॅब मडगांवाक मेळटली, होलसेल मार्केटाक मेळटली. 1 वर्स जालें तरी सुद्दां तो फायल सोदता. जेन्ना पत्रकारान त्या दीस ताका विचारलो तेन्ना विश्वजीत राणे फायल सोदता. कॅसिनो खंय बीजेपी आनी बीजेपीच्या आमदारांचे एटीएम जाल्यात. मुख्यमंत्री तातूंत घुसपला हें ताच्या वक्तव्या वयल्यान कळटा. कॅसिनोंचेर खंय वर्साक 5,000 कोटींची सरकारी येणावळ बुडटा. सो काजिनोक तुमी विरोध करतात, विरोध केलो आनी जेन्ना तुमकां थंयच्यान एटीएम जालो, तुमकां जाय ते तुमचे पयशे ते सुविधा जाले, हेजे पयलीं पांडुरंग मडकयकरान सांगलेलें की गोंयचो सरकार हो कोण चलयता? कॅजिनो चलयता. हें सारकें प्रूव जालें की कॅजिनो कंप्लीट कंट्रोल घेतला. आनी कॅजिनोन फक्त कंप्लीट गव्हर्मेंटाचेर घेवना, प्रत्येक आमदारांक एटीएम कार्ड दिल्लें आसा कॅजिनोचें. आनी म्हाका दिसता आयज मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां सेटींग तेंगेलें जाल्लें आसा. हें कालचे मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचेर कळटा की आमचो चीफ मिनिस्टर इज मॅनेज्ड बाय दीस कॅजिनो लॉबी. कॅजिनोचे लॉस आसा ते 5,000 crores अ इयर. 1 वर्साक गोंयच्या आमकां रेवेन्यू 5,000 crores लॉस जाता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह गृहमंत्री केल्या उपरांत आता नवो अध्यक्ष वेचून काडपाक बीजेपीच्यो हालचाली चालू जाल्यात. दिल्लीत सध्या बीजेपीच्या अध्यक्षाचे वेंचणुकेचे वारे व्हांवता. सगळ्या राज्यांचे अध्यक्ष आनी संघटन मंत्र्यांची बसका दिल्लीक ब्रेस्तारा जाली. गोंयांतय फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर बीजेपीक नवो अध्यक्ष. प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आनी संघटन मंत्री सतीश धोंड दोगूय दिल्लीत. नेत्रावळीचो आरएफओ जॉन फर्नांडिसाक निलंबित केला. नेत्रावळी वेल्ल्या शेकड्यांनी माडयो मारल्यो म्हण बोवाळ जाल्लो. लोकांनी बरेंच आंदोलनय केल्लें. आरएफओक निलंबित करचो म्हण थंयच्या लोकांची मागणी आशिल्ली. विजय सरदेसायान मध्यस्थी करतना आरएफओ आड एक्शन घेता म्हण तेन्ना उतरय दिल्लें. कोर्टाचो अवमान केलो म्हण वास्कोचो उद्देगीक मुन्नालाल हलवाई
केंद्रीय गृह मंत्रालया आड हायकोर्टात चल्लो. गोयचो आदलो IGP सुनील गर्गा आडच्या केशीत फिर्यादी मुन्नालालाची बाजू आयकून मुळावे चौकशीचे क्लोजर रिपोर्टा विशीं 4 सप्तकां भितर निर्णय घेवचो म्हण हायकोर्टान गृह मंत्रालयाक सांगिल्लें. मुन्नालाल 24 एप्रिलाक जबाब दिवंक गेल्लो. अजून मेरेन गृह मंत्रालयाची ऑर्डर ना. 2016 गर्गान एक FIR घालूंक लावंक 5.5 लाखांची लाच घेतल्या म्हूण केस. गर्गाचेर FIR जावचो म्हूण मुन्नालाल कितली वर्सां जाली कोर्टाचे उमरे झरयता. आतां केंद्रीय गृह मंत्रालया आडूय कोर्टात वचपाची तयारी. होम मिनिस्ट्री कितें करून ऑन 24 एप्रिलाक हांवें एक रिप्रेजेंटेशन धाडलां विथ बोथ द नोटिंग्स ऑफ ACB एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी. आनी आजून ते कोर्टान ऑर्डर दिली की एक म्हयन्या भितर टोटल येवपाक आजून येवंकूच ना. म्हाजे कडेन ऑर्डरूच येवना, कांय रिप्लायच येवना. म्हणजे म्हाका दिसता कांय जावपाना. हांगाच उरलो स्टॉक हांगा उरली. आतां कितें करपाचें म्हाका कांय कळना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अंदूच्या अल्टिमेट टेबल टेनिस लिगांत श्रीनिवास धेंपोचो मेजॉरिटी वांटो आशिल्ली गोवा चॅलेंजर्स टीम पयलेच खेप खेळटली. आदलो राष्ट्रीय वस्ताद अरूप बसक आनी रशियन कोच एलेना टिमिना टिमीक मार्गदर्शन करतले. ब्रेस्तारा प्लेयर ऑक्शनाक गोवा चॅलेंजर्सान अणभवी आनी उदेंते मेळून 6 जाणांची टीम केली. भारताचो अणभवी प्लेयर कॉमनवेल्थ गेम्साचो गोल्ड मेडलिस्ट एन्थनी अमलराज गोवा चॅलेंजर्सांत. फुटबॉलाच्या मळार गाजपी गोवा फ्रँचायजा फाटल्यान आतां आमच्या राज्याच्या नांवान अल्टिमेट टेबल टेनिस लिगांत टीम खेळटली. धेंपो समूहाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोचो मोठो वांटो आशिल्ले गोवा चॅलेंजर्स पंगडांत भारताचो अरूप बसक आनी रशियन एलेना टिमिना कोचिंगाची जबाबदारी सांबाळटली. UTTंत वांटेकार 6 फ्रँचायजांनी ब्रेस्तारा प्लेयर ड्राफ्टांत वांटो घेवन आपापले पंगड उबारले. गोवा चॅलेंजर्सांनी तयार केल्ले 6 प्लेयरांचे टिमींत वर्ल्ड नंबर 8 आनी चायनीज तायपे ऑलिंपियन चँग ई चिंग आनी स्पॅनिश वर्ल्ड चॅम्पियनशीप मेडलिस्ट आल्वारो रॉबल्साचो आस्पाव आसा. उरिल्ले 4 भारतीय प्लेयरां मदीं राष्ट्रीय वस्ताद अर्चना कामत, अणभवी CWG गोल्ड मेडलिस्ट अमलराज एन्थनी तशेंच उदेंते सिद्धेश पांडे आनी श्रुती अमृतेचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.